आज हो किडनी डायलिसीस सिस्टम हांगासर एक्सपान्शन जाता हेची मोठी खुशी भोगता। हांव पयलीं प्रथम गोंय सरकाराचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाचे आभार मानता आनी चडांत चड आभार मानता आमचे आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांच्या अथक आनी बऱ्या पुढाकारान हे आयज आमी सर्वीस आयज हांगासर चालू करूं शकले, एक्सपान्शन करूं शकले। आमच्या कडेन ह्या हॉस्पिटलान 4 बेडी आसल्यो। 4 बेडीचेर लोक हांगासर आयज दुर्दैवान पेशंट वाडत आसात आनी ह्या भागांतल्या पेशंटांक वाळपय किंवा जीएमसीन डायलिसीस ट्रिटमेंट घेवपाक वयचें पडटलें। ही समस्या आमी जाणून घेतल्या नंतर आमी डॉक्टरां कडेन सल्ला मसलत केलो आनी हो प्रपोजल माननीय आरोग्य मंत्र्यांकडे प्रस्ताव मांडलो आनी आरोग्य मंत्र्यान आमकां हेजेर त्वरीत जे हेल्प केले ताका लागून हांव सगळ्या जनतेच्या वतीन तांचे चडांत चड आभार मानता आनी ही सेवा आयज हांगा चालू केल्या बद्दल तांकां धन्यवाद दिता। सरकाराच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी आमकां हें कार्य विदीन 3 मंथ्स म्हणजे 3 म्हयन्याच्या कालावधीन पूर्ण करपाक आनी ही सेवा लोकांक दिवपाक लागून जे हेल्प केले त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानता।